आमची लोकशाय जर सुदारतली, लोकशायेंतली विकृती जर काडून उडयतले जाल्यार ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जाय. आनी हांव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स म्हणटा तेन्ना रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स एक्ट ह्या कायद्यांत कांय बदल करूंक जाय. एक बदल असो की आज कायदो एकाच मनशाक 2-3 मतदारसंघांनी उबो रावपाक दिता. मागीर तो खंयचोय एक समजा तिनूय कडेन तो वेंचून आयलो जाल्यार एक कडेन तो रावता आनी 2 मतदारसंघांनी परत वेंचणूक घेवची पडटा. म्हणजे तो आनी एक पोटवेंचणूक आनी खर्च तो लोकांचेर लागता. हाजेर बंदी आसूंक जाय. तूं वेंचून काड तुका खंयचे मतदारसंघ जाय तो त्या मतदारसंघांत उबो राव. रावतलो, वेंचून येतलो आनी मागीर राजिनामो दितलो हें चलूंक दिवंक फावना. ताका लागून लोकांचीय फकाणां जातात, लोकशायेचीय मस्करी जाता. आमचेच पळयात, विश्वजीत राणे आनी सुभाष शिरोडकार वेंचून आयले, राजिनामो दिलो, दुसरे पक्षाच्या तिकेटीचेर उबे रावले, परत वेंचून आयले. म्हणजे ही जी पेटपोट वेंचणुको जाल्यो त्यो कोणी लादल्यो? ताणीच न्ही. ह्या पोटवेंचणुकांचो खर्च लोकांनी आपल्या बोल्सांतल्यान कित्याक करचो? म्हणटकच ते ताका शिक्षा म्हणटा ती अशी आसूंक जाय की ते पोटवेंचणुकेक ताजे राजिनाम्याक लागून जाल्ले पोटवेंचणुकेंत ताका उबो रावंक मेळूंक जायना. तर हें थोडेशें थांबूंक शकता. सामकेंच थांबतलें अशें म्हणूंक जायना, पूण थांबपाची शक्यता आसा. दुसरो विशय असो की एक मनीस खासदार आसा आनीक विधानसभेची वेंचणूक येता, तो ते वेंचणुकेकय उबो रावता, वेंचून येता आनी मागीर थारायता खासदार रावचो काय आमदार रावचो म्हणून. आतां ताणें आमदार रावचो म्हणून थारायलें जाल्यार खासदारकेचो ताजो जागो रितू जालो, थंय पोटवेंचणूक घेवची पडली. जर ताणें खासदारच रावचें म्हणून थारायलें आनी हें सोडलें जाल्यार हांगा पोटवेंचणूक घेवची पडली. कित्याक हें? तूं एके कडेन वेंचून आयिल्लो आसा, थंय आसा, एका पदार आसा. अशे वेळार दुसरे पदार रावन ही परिस्थिती हाडून परत वेंचणुकांचें चक्र चालू दवरप आनी खर्चाचोय प्रमाण वाडयत वचप, हें सगळें कित्या खातीर? हाची गरज ना. म्हणटा हांगाय बी ती बंदी हाडपाची गरज आसा. पूण हे जे बदल आसात ते बदल रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स एक्ट ह्या कायद्यांत करचे पडटले. हातूंतच आनीक एक बदल करपाची गरज आसा, ती गुन्यांवकारां संबंदान. आयची तजवीज फावो तशी ना आनी ताका लागून आमच्या संसदेंत कितलेशे गुन्यांवकार पावल्यात. आमच्या विधानसभेंतय फाटल्या गुन्यांवकार आशिल्ले, नवे विधानसभेंत कितले पावत तें सांगूंक जायना. आनी हो जर गुन्यांवकारांचो आंकडो अशे रितीन वाडत गेलो जाल्यार शेवटी लोकशाय राजकारभार कोणाच्या हातांत वतलो? कोण चलयतलो राजकारभार ह्या राज्याचो वा देशाचो? आनी त्या परिस्थितींत कितें घडटलें देशाचें किंवा राज्याचें? हो विचार करपाची गरज आसा. आनी देखून म्हजे नदरेन ज्या मनशाचेर एक पसून क्रिमिनल केस सिद्ध जावन ख्यास्त जाल्ली आसा, एक पसून क्रिमिनल केस, सिवील सूट न्ही, ज्या मनशाचेर आयुश्यांत एक पसून क्रिमिनल केस सिद्ध जावन शिक्षा जाल्ली आसा, त्या मनशाक उमेदवार रावपाक डिस्क्वॉलिफाय करूंक जाय. परत हो बदल रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स एक्टांत करचो पडटलो. आनीक हे तरेन हे कायदे आमी सुदारले जाल्यार आयची जी आमची लोकशायेची किंवा राजकारभाराची दशा आसा ती सुदारप शक्य आसा. जगांतले कांय लोक म्हणटात भारतांतली लोकशाय घटमूट आसा. कित्याक तर वेळार वेंचणुको जातात. ना, फक्त वेंचणुकेचेर इलेक्शन किंवा लोकशाय अवलंबून उरना. वेंचणूक पयली, पूण वेंचणुकेंतल्यान कोण वेंचून येता आनी वेंचून आयिल्लो मनीस कशे रितीन सत्ता भोगता आनी सत्ता भोगतना तो कशे रितीन राजकारभार चलयता
हाजेर लोकशायेचो फुडार अवलंबून उरता, फक्त वेंचणूक न्हय. ते खातीर हे सगळे बदल करून जर आमी लोकशाय आनी राजकारभार सुदारपाक प्रयत्न केलो जाल्यार कायद्यांत हे बदल जावपाची गरज आसा. आनी हाचेर जांकां लोकशाये विशीं हुस्को आसा, जांकां राजकारभार बरो जावचो दिसता, त्या नागरिकांनी आवाज काडपाची गरज आसा.